की गेले 18 तारखेक आमचे रवींद्र भवनाचें काम सुरू जाल्लें वयर कवर करपाचें आनी चपकूर अकस्मात सायक्लोनीक रेन आयलो सगळो आनी तांचे प्लॅनिंग डिस्टर्ब जालें सो दे वर सपोज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क बाय 30 तारीख सो ते चालू करपाक मेळना सो दे आर स्टार्टींग वर्क फ्रॉम टुमॉरो आनी जाता तितले बेगीन काम कंप्लीट करता म्हूण ताणें सांगलां आमकां ओके आनी आज आमची त्या निमित्तान तियात्रिस्टां बरोबरय मिटींग जाली आज सगळ्या कडेन तांकां सगळ्यांक कितें आसी आमी रवींद्र भवनान एक गोष्ट सामकी क्लियर दवरला इट इज ओपन फॉर एवरीबडी यू कम एंड टॉक टू अस ओपन फॉर पब्लीक आनी हे इतले बरे तरेन ताळमेळ आमचो तियात्रिस्टांचो जाता बिकॉज वी टेल देम द डिफिकल्ट बिकॉज त्यो सी आय एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट हांव कितें आर्टिस्ट काल पयर आयिल्लो न्ही काल पयर आयिल्ले लोक कितें उलयतात म्हणून आय एम हियर फॉर लास्ट सिन्स माय चाइल्डहूड 25 नाव आय एम 67 कितली वर्सां जाली ते तुमी पळयात लास्ट 40 वर्सां ह्या थिएटरान काम करता कळ्ळें सो सगळ्यो थिएटराच्यो डिफिकल्टीज कितें येता आर्टिस्टाक कितें जाय पडटा कितें ना हें सगळें म्हाका खबर आसा म्हणून ताका लागून विथ द कोऑपरेशन ऑफ माय एंटायर स्टाफ वायस चेअरमॅन अँड टीम आमी रवींद्र भवन बरें करपाक शकले सो नाव दीस वॉट एवर हॅज कम इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल पावस हो आमच्या हातान ना सगळे जाण सोल्युशन दितले हे कितें जाल्लें तें कितें जाल्लें हाजेर इतलें केलें ताजेर तितलें सगळें उलोवपाक सगळें आसता let us face the practical problem in a very positive manner that is our approach always आणि त्याप्रमाणे ते काम आज तियात्रिस्टां मिटींग घेवन आमी तारीख ती 15 तारीख म्हणसर एक्सटेंड केल्या तांकां विचारून तांकां जेन्ना थिएटर ओपन जातले पडते मदीं 2 म्हयने आमचे बंद आसतले थंय ज्यो डेट्स मेळटल्यो त्या डेट्सान तांकां पयलीं एडजस्ट करतले हे तांकां आमी एश्युरन्स दिला आनी तांणी तेच मागलां आनी दे वर व्हेरी हॅपी as far as this decision is concerned. We had direct talk with everything. थोडीशी बाताबात जाता कित्याक सगळे जाण एका हातून ना थोडे मातशे ते वेगळे अर्थान येता आमी येता ते कळ्ळें म्हणजे तांकां सगळ्यांक समजावचें पडटा पुणून आय सक्सिडेड इन दॅट एवरीबडी वेंट आउट व्हेरी नायसली एग्रींग टू माय प्रपोजल टू क्लोज टील 15th कळ्ळें आनी ताका लागून हांवें एका तियात्रिस्टा भितर व्हरून दाखयलें बी की बाबा हातून तुमी तियात्र करपाक शकतले ना न्ही सो आमी कितें सांगता तें आयकयात तुजी इतलें म्हाकाय तुमची पडिल्लें आसा सो लेट अस सॉल्व दीस इशू हांव तुमकां भितर घेवन पट करून कितें जर एक पडलें कितें आनी ताचे तकलें पडलें जाल्यार इशू जातलो बेस्ट सो लेट अस आमी काय एक्सपर्ट न्ही आमी लेट अस फॉलो द गायडलायन लेट अस कीप दॅट क्लोज इट इज केप्ट क्लोज फॉर एवरीबडी वर्क इज गोईंग ऑन आनी इतली आमी प्रिकॉशन आमी मच अहेड की फाल्यां जर थंय कितें जाल्यार थंय ड्रॉप्स पडल्या तेवटेन ती स्पॉन्ज तांचो हॉलो जावचो न्ही म्हणून ती थोडी ज्या सिटाचेर एक 15-20 सिटां आसात ताजेर कवर करून दवरल्यात की फाल्यां जर रुफाचें काम जालें दुसरे दिसा कवर काडली थिएटर ओपन इतली प्रिकॉशन घेतल्या स्टेज फूल कवर करून दवरिल्लें आसा बिकॉज स्टेज ओली जावची न्ही स्टेज ओली जाल्यार सुकोवपाक सोंपें न्ही ते ड्रायर घेवन इट वील टेक टायम मागीर ताजेर ते निसरतले सो ही सगळी प्रिकॉशन आमी घेतली आमकां कोणी शिकोवपाची गरज ना वी हॅव डन दॅट ऑलरेडी सगळे प्रिकॉशन करून फाल्यां जर रूफ कंप्लीट जालें ही इमिजिएटली नेक्स्ट डे वील बी ओपन आमी तांकां तेय ऑप्शन दिल्लें की जर आमचे 5 तारीख म्हणसर काम जालें जाल्यार 7 तारखेच्यान तुमी तियात्र करतले म्हाका सांग दोन्ही ऑप्शन तुमी डिसायड करा हांव डिसायड करना 15 तारीख म्हणटा तुमी 15 तारीख म्हणसरूच करा थोड्यांक जाल्यार आमकां 7 दीस पयलीं कळोवपाक जाय हांव म्हणलें बरें आसा फाल्यां जर 5 तारखे जाल्यार 7 दीस पयलीं म्हणजे 12 तारखेच्यान तियात्र करपाक सुरू जाता कोणाक करपाक जाय तांकां करनी वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी वी आर विथ यू